मडकय नवदुर्गेच्या देवळान नवरात्रा बरे भशेन शांतिकायेन जावंक जाय। कायदो सुव्यवस्था राखची म्हूण हायकोर्टान पुलीस आनी संबंधित अधिकाऱ्यांक अलर्ट रावंक सांगला। शेनवार सावन नवरात्रा सुरू जाता। याचिकादार महाजन आनी गांवच्या लोकांनी एकामेकांक बरेपणान आनी सहकार्य करून नवरात्रा करची म्हूण कोर्टान सांगला। मडकयच्या महाजनांनी हायकोर्टात घाल्ली याचिका ब्रेस्तारा सुनावणेक आयली। गांवचे लोक देवीचे दिसपट्टे देवकार्य करपाक आडमेळी हाडटात म्हूण महाजनांनी आर्ग्युमेंट घालो। शेनवारच्यान सुरू जावपा आशिल्ल्या नवरात्र उत्सवातूय गांवचे लोक आडमेळी हाडपाक शकतात म्हूण महाजनांनी कोर्टाक सांगला। महाजन देवळाच्या उत्सवांनी वांटेकार जावंक दिनात म्हूण गांवकाऱ्यांनी आर्ग्युमेंट घालो। महाजन आनी गांवकाऱ्यांचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतल्या उपरांत कोर्टान पुलीस आनी संबंधित अधिकाऱ्यांक उत्सवाचेर नजर दवरूंक सांगल्या। नवरात्रां बरे भशेन जातली ताची खबरदारी घेवंक सांगला। नवदुर्गेच्या वादाचे प्रकरण हाताळपाक फेल गेले म्हूण सुरक्षा यंत्रणांक कोर्टान उजरायले। इतल्या मजगतीं मुर्ती बदलपाच्या मूळ वादाचेर फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक केस चालू उरतली म्हूण स्पश्ट केला। हायकोर्टान केस फुडल्या ब्रेस्तारा दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। गोयचो फायर ब्रिगेड फोर्स आता खंय कसलेय डिझास्टर हाताळपाक तयार। सुमार 41 जणांनी हालीं स्विफ्ट वॉटर फ्लड रेस्क्यूची ट्रेनिंग घेतल्या। कॅनडाच्या अकादमीकडे संलग्न मुंबईची ट्रेनिंग अकादमी ट्रेनिंग दिता। पुलीस, होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्साच्या फोर्साकूय ही ट्रेनिंग दितले। CBRN, chemical, biological, nuclear and radiological. The first batch was trained and another 30 will be trained in due course of time. They also trained in urban search and rescue and medical first responder course as well, done by the government under the State Disaster Response Fund. The government has been funding for such to upgrade our preparedness level, and we have the best of equipments, and the Mr. Jim also has agreed that the equipments are quite better. No, it's good, yes. Yeah. So government has approved to train with them under the three levels, level 1, level 2, level 3. So 40 boys have been trained and another 10 will be trained in this disaster preparedness of swift water flood rescue. 6 days. But for a state... Even in the night as well. The night training is also there. Night exercise. Mr. Menon, considering that we have around 186-kilometer coastline, what is the kind of need? I mean... No, the government component of State Disaster Response Force is 200. Yeah. 50 from fire and emergency, 50 from police, 50 from home guards and civil defense. Right. Now home guard, civil defense, we will be training them now. Yeah. From November onwards. Since we have to train ourselves first. And then so you will also be training them as well? Yeah, they have sent a letter to us to train. So we will be starting the module of MFR, that is the medical first responder, the urban search rescue, flood rescue, we will tell them to train them, and the CBRN. My one batch is trained in CBRN. Yeah. Now the other batches also will be trained in CBRN by NDRF. मुंगूर बाणावले दोंगर कातरता म्हूण वातावरण तापला। दोंगर कापिल्ल्यान मॉन्थ हिल चर्चीच्या चॅपेलाक धोको म्हूण लोकांचो बोवाळ जाले उपरांत थंय आमदार कायतू आनी फ्लायिंग स्क्वॉड पावलो। NOC घेनासतना दोंगर कापतात म्हूण फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या ऑफिसरांनी ट्रक आनी JCB जप्त केल्या। जमनीचो मालक म्हणटा हिल कटिंग केल्लेच ना, डम केल्ली माती उखल्ल्या। That just below our Mount Chapel property, somebody started excavating the ground, and when I came here I tried to find out whether they have permission to excavate. I came to know that they don't have a permission. Then we invited we called the owner of the property. He claimed that he has, but he could not submit it to us. And then afterwards we decided to call the flying squad. We spoke to the deputy collector, and at present the flying squad has come and they have decided to attach all the vehicles which are here at this moment. Flying squad okay, deputy collector phone mallo to mota am kesna permission dil na in katru dongar katur part. So to ekta mota apon owner जर ते हे आसपा जाय तेकडे परमिशन आसपा जाय, ते कसले कांय ना. तर असं नासतना इल्लिगली केलें जाय तो आमगे 450 years old हांगा हे आसा कपेल आसा कितें त्या कपेल आमगेले उंचे वगत देवं शकता
खंयच्या वगत देवं शकता तर हे भाशेन जावपाक जायना अगर जरी तर हे ते गेले तेंचो रिटर्निंग वॉल बांदून तर आमगे हातें प्रोटेक्ट करूंक जाय पूण हिंग कातरूंकूय जायना तेज्यान कितें परमिशन नासतना कातरूंक जायना तो सगळे दुसरे येतले कातूतले आपल्या जाय ते भशेन वतले तुका डॉक्युमेंट बी दाखयला ताणें प्रॉपर्टी ना डॉक्युमेंट बी कांय दाखयन नाय ते आमी चोयतले कित्याक ते सांगिल्लें तेका हाली ऑफिसान घेवन येवं येता जाल्यार नका हांव जमनीचो पात्रांव म्हणटा हिल कटिंग केल्लेच ना, डंप केल्ली माती उखल्ल्या. ब्रिक्सा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान माती जाय म्हूण सांगिल्ली. ब्रिक्साक खंय ताणें माती फुकट दिल्या. ना आमगे प्रॉपर्टी म्हणल्यार ती आमगे एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी ती ओके वी आर डिफरंट 4 ओनर्स ऑफ दीस प्रॉपर्टी कोर्टाची इन्व्हेंटरी बी सगळी आसा आमचे कडेन सो आमचे कडेन ते अप्रोच जाले कॉन्ट्रॅक्टर तांकां माती जाय फॉर द वायडनींग ऑफ द रोड्स ते ब्रिक्सा लागून सो ते म्हणले आमगे माती जाय हांवें म्हणलें माती जाय जाल्यार आमी माती नो प्रॉब्लम फॉर अस बट तेजे मुखार कितें परमिशन घेवपाक तें तेंगे काम न्ही आमचे एज अ लँड ओनर आमची माती दिवपाक आमकां प्रॉब्लम ना आमी फ्री दिल्या ती गव्हर्मेंटा लागून दॅट मिन्स कितें आमी घेतना हिल कोसळटा म्हणून आमची ती प्रॉपर्टी सोडून दिवपाची काय तेमी कोण कोसळत पयस आसा हिल इज नॉट आमी जी माती ती कॉन्ट्रॅक्टरान काडल्या थंय लागीं ना हिल तें हिल बरें पयस आसा तुमी वचून वयर पळयल्यार देखून कळटलें हिल कितलें पयस आसा तें प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊया एक ब्रेक.